पोलिंग जातले जे मतदान जातले ते कमीच कमी 80 to 85% म्हाका मेळटा आनी लोकांक सगळ्या लोकांक गोंयचे कळून आयिल्लें आसा की ह्या देशांत मोदी शिवाय दुसरो कोण ना आनी मोदीच हो देश पुरोवंक शकता आनी मोदी आमकां जे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट जर आमकां जाय गोंयच्या लोकांक त्या गोंयच्या लोकांक विचार करचे काय तुमकां म्हारगाय जावी पडटली कारण मोदी जे आसा आमकां सेंट्रलच्या आधार शिवाय गोंयांत चलपाक शकना आनी गोंयचे हांगसर उत्पन्न ना मायनींग बंद बाकी सगळें बंद टुरिस्ट बंद कांयच ना अशें म्हळ्यार लोकांचे ते टॅक्स परत लोक टॅक्सान चिड्डतले आनी लोकांक जगपाक त्रास जाता म्हणून आयज लोकांनी विचार केला म्हाका म्हाजें मत परवडे जाल्यार गोंयच्या सगळ्या लोकांनी मत हें केला विचार केला की ह्या इलेक्शनाक सगळ्यांनी ह्या कमळाचेर शिक्को मारपाचें आनी मोदी ही आमची गोंयची जे हे आसा जी हांगसर विजय जातले ते आमी हेका मोदीक आमच्या तितले हातबळ करतले मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून श्री रवी नाईक हांणी फॉर्म भरिल्लो आसा आनीक फोंडा मतदारसंघात निश्चितपणान ह्या फावटी ह्या मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टी जिखतलो रवी नाईक परत ह्या मतदारसंघांतल्यान आमदार म्हणून जिखून येतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना गोंयची जनता जी आसा ती सगळ्या गोंयभरा भितर जशें आतां तांणी सांगलें की ही भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान उबी आसा गोंयांत आनी देशांत एक भारतीय जनता पार्टीचो बरो सरकार खरें काम करता आनी गोंयच्या सगळ्या विकासा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ज्या पद्दतीन आमकां मदत मेळटा तेंको मेळटा आनी नरेंद्र मोदी हो प्रायम मिनिस्टर म्हणून ताणें जें काम केलां सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन म्हाका दिसता परत एक फावट गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जातलो आनी फोंडेंतल्यान कमळ हे फुलतले आनी रवी नाईक हो आमदार करता बीजेपीचे सगळे कार्यकर्ते एक संघ आसा मंडळाचे सगळेच कार्यकर्ते जे आसात ते एकठांय आसात आनी निश्चित चित्र जें आसा 10 मार्चाक जेन्ना रिजल्ट जातलो तुमकां कितें आसा ते रिजल्ट पडटलो म्हाका दिसता की आमी ज्या पद्दतीन काम करता पार्टीच्यान ज्या पद्दतीन सगळें काम चल्लां तातूंतल्यान सगळो जे आसा ते सगळे भारतीय जनता पार्टी वांगडा आसा आनी निश्चितपणान 10 मार्चाक सगळे